जवळ जवळ 5च्या उपरांत गोव्यान पयलीं जवळ जवळ 4 सुमार हय धर्मा गिरोडकार म्हणटा तेजेर हल्लो केलो. तो बेशुद्ध पडलेलो आनी तो थंयच उरलो, बरोच टायम उरलो. मागीर दिनू गिरोडकार म्हणून तो वयल्यान आपल्या मळ्यांतल्यान येतालो. घोव ताका सोडलो आनी हेजी फाट घेतली. दिनू म्हणटा तेजी दिनू म्हणटा ताका काडलो आनी झिलीचेर उडयलो. आनी गोवो तो वाटोवपाक दिनू मातसो वाटोलो कित्याक गोवो एका वाल्याक घुसपडलो. तेन्ना दिनून दुसऱ्या सायडीन उडी मारल्यान दिनू थंयच्यान येयलो, मळ्यांत परत गेलो. ते बायल आनी भुरगीं मळ्यांत आशिल्लीं. भुरगे ल्हान आशिल्ल्या कारणान तो परत तांकां हाडपाक म्हणून गेलो. येता आसतना ताका 30 जालीं, बरोच वयर 30 जातरी कोण करतालो म्हणून तेणी मागीर गांवच्या भुरग्यांक सांगलें वाड्या वयले. ते वाड्या वयले भुरगे गेले, थोडे मळ्यांतल्यान येयले. सोद जाल्यार हो एके सायटीक पडोवन तांकां उलो दितालो, पूण ताचो आवाज बीन सामको भियेल्ल्या कारणान कितेंच कळनाशिल्लें. आनी ताका मागीर भुरग्यांनी उखलून वयल्यान देवळा पर्यंत हाडलो आनी ताका एम्बुलंसान गाडयेन घालून बेतके येयलो. बेतकेच्यान ताका बांबोळे येयलो. आज 2-3 दीस जाले तो बांबोळेकूच एडमीट आहा. ओके. अशे लोकांक गोवा सरकारान आनी फॉरेस्टान अशे मळे कोण करता तांकां संरक्षण दिवचें, जावं ते गोंयाक तरी हांगासरले आकलचे. इतलेंच म्हाजें म्हणणें आहा. कित्याक जणू मळ्याक वयतलो जाल्यार रातभर थंय बसचें पडटा, घाट करून वाजेचें पडटा, आवाज करचो पडटा, नाजाल्यार गोवे कांयच मेळोंक दिना. जे रातभर जागरणां तुमी मारता जळारी खावन हें तें करून सगळें करून. हय, पूण लास्ट कितें गोंयांनी खावन आमकां उत्पन्न कांय ना. आमचो एक सिजन वयतालो चवथी कितें मेळटालें तें ना जालें. हय, ताका सद्या तो GMC 108 वार्डान ते एडमीट आसा. हांव GMCच्या डॉक्टरा कडेन त्या संदर्भान सुद्दां उलयलेलो आसा. ताजी प्रॉपर काळजी घेवपाक जाय. हांवूय ताका पर्सनली विजीट करपा खातीर आज सांजचो वतलो. ताज्या शेजाऱ्या कडेन हांव उलयलेलो आसा. कशें आसा, गोवा रेडाची आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेजे कडेन थोडीशी हांव मिटींग घेता, तांकां आफोवन घेता, आयजूच आपोवन घेता आनी ताका एक प्रॉपर केअर घेवपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव कशें सांगता. आतां बरेचशे जाणांक एखादें खबर नासतलें की गोवा रेडांचो संचार आज म्हाका दिसता पूर्णपणेन गांवांनी सुद्दां जावपाक लागिल्लो आसा. ताचें कारण एक जर आसा, आयज डिफॉरेस्टेशन बरेचशे तरेच्यान आज सुरू आसा. हांव अपील करतलो, कारण जे जंगलान जे प्राणी रावपाक जाय तेंच्यांनी आपले हॅबिटेट जे आसा ते तांकां रिहॅबिलिट करपा खातीर फोर्स करपाक जायना. ही एक जतन दखलाय आमी घेवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आज वंय सुद्दां जर केल्यो जाल्यार ती वंय तोडून सुद्दां आज ते गोवे रोडे आयज त्या शेतांनी भाटांनी सुद्दां आज येता आसतना आमी पळयता. ह्या संदर्भान आज गोंयचे विधानसभेन सुद्दां किंवा हांव ज्या वेळाचेर मंत्री आशिल्लो त्या वेळाचेर हांवें मडगांव सांग्याचेर ज्या वेळाचेर अशीच तरेची आमी मिटींग घेतिल्ली. तशें हांवें सावथ कलेक्टर त्या वेळा वयले, मागीर PCCF आमचे सावथ जो आसा ताका बरोबर सुद्दां हांवें मिटींग घेतिल्ली आशिल्ली. हेजे योग्य तो उपाय काडपाची गरज आसा. हेंवूय हांव सातत्यान फॉलोअप केल्लें आसा. मुखार हांव फॉलोअपय करतलो आनी ह्या संदर्भाचेर योग्य तो सरकार ह्या नात्यान योग्य तो निर्णय घेवपाचें हांवूय थोडोसो आतां उलयतलो. हांव इतलोच म्हणटलो की धर्माबाब गिरोडकार हेका भलायकी तेजी सुदार घडून हाडची अशें देवा लागीं हांव प्रार्थना करतलो. आनी सगळे शेतकारांक थोडेशें अलर्ट रावचे. आतां रातचे टॉर्च बिर्च घेवन तुमी मळ्यान रावपाक वता आसतना थोडीशी प्रिकॉशन घेवची, कारण म्हगेलो प्रिय मतदारसंघ हो संपूर्ण प्रत्येक गांवागांवांत मळे आसा. त्या मळ्याचो वेवस्थीत देखभाल करचो आनी आपल्या जिवाची काळजी घेवची.